नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आदले प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंग आणि हरित क्रांतीचे जनक डॉ. NS स्वामीनाथन हांकां भारताचो सर्वश्रेष्ठ नागरी सन्मान पुरस्कार भारतरत्न सरकारान घोषित केल्या अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान जारी केली. या घोषणेचेर खोस उक्तायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PV नरसिंह राव गारू हे नामनेचे विद्वान आणि राज्यकर्ते म्हणून भारताच्या वेगवेगळ्या पदांचेर आसतना तांणी सेवा केल्या. भारताचे परराष्ट्र धोरण, भास आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत तांचे उल्लेखनीय योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग हांकां जाहीर जाल्ले भारतरत्न हे देशांत तांच्या अतुलनीय योगदानाक समर्पित आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केला. शेतकारांच्या कल्याणा खातीर दिल्ल्या स्मारकीय योगदाना खातीर डॉ. MS स्वामीनाथन हांकां हो भारतरत्न पुरस्कार हो तांच्या अमूल्य वावराक वळखून जाहीर जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सामाजीक संकेतथळार नमूद केला. भारतरत्न पुरस्काराची घोषणा जाल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री L. मुरुगन हांणी योग्य निवडीचेर खोस उक्तायली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे श्वेतपत्रिका आणि देशातल्या लोकांच्या जिविताचेर ताचो परिणाम हाचेर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत श्वेतपत्रिका मांडली. ह्या वेळार उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी भारतीय अर्थव्यवस्थेन नाजूक परिस्थितींतल्यान काडून 10 वर्सां पुराय जातकच सरकारान ह्या अर्थव्यवस्थेक संवसारांतल्या सर्वश्रेष्ठ 5 अर्थव्यवस्थेन हाडून पावयला अशें ह्या वेळार ही श्वेतपत्रिका सरकारान लोकसभेत सादर केल्या. देशा मुखार भारतीय अर्थव्यवस्थेविशीं तथ्यात्मक माहिती मेळची ह्या जापसालदारकेन ही श्वेतपत्रिका सादर करता अशें तांणी सांगलें. विधानसभेत आयज अधिवेशनाच्या 9व्या दिसा सभापती रमेश तवडकर हांचे माजी मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी केल्ल्या आरोपांचो मुद्दो चर्चेक आयलो. प्रश्न उत्तराचे सत्र सोंपतकच एक निवेदन म्हणून सादर करतना सभापती तवडकर हांणी माजी मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी विधानसभा अधिवेशन कामकाज सुरू आशिल्ले तेन्ना आपल्याचेर बिनपुरावो आरोप केलो. हो प्रकार म्हळ्यार सभापती म्हणून आपल्या विशेषाधिकाऱ्यांचो अपमान आसा आनी ताका लागून माजी मंत्री वेळीप हांचेर हक्कभंगाची कारवाय करतनाच तांकां सभाघरांत आपोवन माफी मागपाक लायतलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच कांय समाज माध्यमां आनी वर्तमानपत्रांनी विधानसभा सत्र चालू आसतना खंयची बातमी दिता तेन्ना ताची फेर तपासणी करपाक जाय अशी शिटकावणी सभापतींनी दिली. काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभाघराचे आदले आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभाघरांत आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आणि एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना, पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया आनी जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. इतले मजगती प्रश्न उत्तराच्या काळात एका प्रश्नाची जाप देतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ESI भलायकी केंद्रांत जर गंभीर दुयेंसांचे उपचार जावपाची तांक ना जाल्यारूच बांबोळे भलायकी केंद्रांत अशा दुयेंतींक फुडल्या उपचारा खातीर धाडचे पडटा. पूण अशे प्रकार ह्या फुडें जावपाक जायना म्हूण बांबोळे भलायकी केंद्रांत नोडल ऑफिसर नेमून तांचे कडल्यान देखरेख करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्र्यांनी सभाघराक दिलां.
आमदार वेन्झी विएगस आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नांक भलायकी मंत्र्यांनी जाप दिली। सगळे आम्ही गोष्टी प्रोवाइड करता, पण तुझे हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे एक ऑडिट मेकॅनिझम जाग्यार घालपाचे जशें हांवें अर्बन डेव्हलपमेंटान केल्लें आसा। ऑडिटराक सांगला की जी सुराचे गेले 3 वर्साचे अकाउंट्स ऑडिट करून एक रिपोर्ट करून दी, म्हणजे म्हाका कळटलें खंय कितें खंयचे दिशेन कितें केला, खंय रेव्हेन्यू लिकेजीस आसा, कितें करपाक जाय। त्याच बरोबर आमी जे कितें खरेदी करता तेजेर इंटरनल ऑडिटर एडिशनल घालून म्हाका कळपाक की खंय कितें चल्लां, पेशंट आयले। आणि त्याच बरोबर परत एक सांगता, एक आम्ही वी विल नेम वन पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन in the Goa Medical College and SSB who will basically have you can address all your issues that a particular person there, so that person can facilitate anybody who is there in order to in such issues arise. So I'll also come to know exactly what is happening. आयज विधानसभेच्या शून्य वरार आमदारांनी वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो सादर केल्यो। पर्वरी ते गिरी जंक्शन हांगा सदांच येरादारीची कोंडी जाता। रस्तो वाडोवपाचें काम आतां जावपाक जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली। हाचेर काम करपाक निश्चितूच सरकार तयार आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। केपें जांबावली ह्या मार्गार जायत्या वेळार ल्हान व्हड अपघात जायत आसता, हाचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशें आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी मागणी केली। हाका जाप दितना एक्सिडेंट झोन आशिल्ल्या जाग्यांची माहिती सरकाराक दिवची आणि ताचेर 2 म्हयन्यां भितर उपाय काडटले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें। गोंय मास प्रकल्पांतल्या कामगारांक 7व्या कमिशनाचो पगार दिवपाक उशीर जाला, हाचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी सुचोवणी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दिली। सगळी परवानगी आसतना मुरगांव तालुक्यांतल्या आस्थापनाक MPT कडल्यान नोटीसी धाडून त्रास दिवपाचो प्रयत्न सुरू आसा, हाचेर आमदार दाजी साळकार हांणी लक्ष वेधलें। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 26,855 कोटीचो अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केलो। हातूंत गोंयान पर्यटन, तंत्रगिन्यान आणि रोजगाराच्यो संदी वाडोवपाच्या दिकेन साधन सुविधा उदरगत करपाचेर भर दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। फाटल्या वर्सा सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यान 98% आश्वासनां पुराय जाल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी अदमासपत्रका उपरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। बजेटाची खासियत इट इज एन जेंडर बजेट आणि मीडियम टर्म फिस्कल प्लॅन। हाचे बजेट पुराय 26,855 कोटीचो बजेट रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आम्ही सगळ्यांच्या मुखार दवरला। फिस्कल पॉलिसी ओवरव्यू घेतले। फिस्कल पॉलिसी एन्श्योर करपा खातीर टॅक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बॉरोविंग आणि अदर लायबिलिटीज हाजेर फोकस आसतलो। फाटल्या बजेटांतल्यो 2 काय 3 येवजण्यो फक्त आमी फुडें व्हरूंक ना, अदरवायज 98% योजना फुडें व्हेल्यो। एक तर त्यो प्रिलिमिनरी हेजेर आसा, सेकंडरी आनी थोड्यो फुडें पावल्या। 2 योजना फक्त 2 काय 3, हाज्या व्यतिरिक्त एक सुद्धा योजना जी डिक्लेअर केल्या पळय न्हू ती आमी व्हरनासतना रावूंक ना। काल मुखेलमंत्र्यांनी सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाचेर वेगवेगळ्या थरावेल्या लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया मांडल्यो। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या अदमासपत्रकाक येवकार देत समाजांतल्या सगळ्या घटकांक आस्पावीत करपी हे अदमासपत्रक आसा अशें सांगलें। दूरदर्शना कडल्यान उलयतना एसोचेम मंडळाचे गोंय राज्य मुखेली मांगिरेश पै रायकर हांणी हें अदमासपत्रक विकसीत गोंय ही मोख साध्य करपाक योग्य आसा आणि ही मोख बेगीनूच पुराय जातली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली। जायत्या डिपार्टमेंटांनी एक नवे येवजणी आणि म्हज्या डिपार्टमेंटा खातीर तर अत्यंत उत्तम अशें बजेट म्हणपाक जाता, कारण एक नवे डिपार्टमेंटाचें क्रिएशन जाल्लें आसा। दिव्यांग डिपार्टमेंट ज्यो स्किमी आसात दिव्यांगा खातीर ताजे व्यतिरिक्त आमकां सादारणतः 23 crores अलॉटमेंट जाल्लो आसा आणि पयली फावटी एक रिव्होल्युशनरी स्टेप्स आसा दिव्यांगाच्या हातून भितर तांकां स्कीम करपा खातीर। इंटर डिपार्टमेंट अश्यो एक्टिविटीज आसताल्यो। म्हाका दिसता की त्यो आमकां स्वतंत्ररित्यान कांय गोश्टी करपाक मेळटल्यो। दूरदर्शना कडेन उलयतना एसएचओएम मंडळाचे गोंय राज्य मुखेली मांगिरेश पै रायकर हांणी हें अदमासपत्रक विकसीत गोंय ही मोख साध्य करपाक योग्य आसा आनी ही मोख बेगीनूच पुराय जातली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली। क्षेत्रांत पैशांची तरतूद केल्ली आसा आनी मुख्य म्हणजे गजाल अशी आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अप जें गोंयान आज आमकां दोळ्यान दिश्टी पडटा तें फुडें व्हरपा खातीर म्हणजे आनीकूय ताका घटाय मेळपा खातीर विंगड क्षेत्रांत ताजे खातीर तांणी पैशांची तरतूद केल्ली आसा। शिक्षणा खातीर, हेल्था खातीर,
अशे जे पळय मुख्य हांगा आसा ताकाय तांणी बरी तरतूद केल्ली आसा आनी हे सगळें जर पळोवन वचत जाल्यार गोंय विकसीत करपा फाटल्यान तांचो जो हेतू आसा तो साध्य जावपाक वेळ लागचो ना अशें दिसून येता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.